नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आमी आसा सांगे मतदारसंघान आनी हांगा आमकां खबर आसा की वेगवेगळे पक्षाचे वेगवेगळे उमेदवार उबे रावल्या आनी तातूंत इंडिपेंडंटूय उबे रावल्या जे हांगा फरक घडोवंक शकता. एक इंडिपेंडंट आसा ती म्हणजे सावित्री कवळेकार, जांकां टिकेट मेळुना म्हणून ती इंडिपेंडंट रावले आनी दुसरे इंडिपेंडंट जे पयलीं पासून हांगा काम करता, LIC एजंट म्हणून काम करता, समाजसेवक म्हणून काम करता आनी जांची डिग्रीज आमी पळयत जाल्यार पयलीं वाचता डिग्रीज इज BSc, B.Ed, LLB अशे एक मनीस जे पयलीं पासून काम करता आनी सद्या इंडिपेंडंट रावले ते म्हणजे रमेश गोपाळ वेलिंगकर. येवकार सर तुमकां. इनफॅक्ट तुमी आमकां येवकार दिवपाचो सांग्यार आयले आमी फायनली. ट्रक मेळ्ळो तुमकां? ट्रक मेळ्ळा. म्हणजे मायनींग सुरू करपाचें? मायनींग सुरू करपाचें ना, कित्याक गेली 60 वर्सांली आमचें गोंय स्वतंत्र जाल्यार आनी गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर, सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर नांव तेंचें, आनी सांग्या वयले पयले आमदार जावन गेले आनी मंत्री टोनी फेर्नांडीस, जेन्ना तशेंच मोरजकर आनी इतर. आनी आतां सद्या 13वें इलेक्शन चालू आसा. ह्या 13व्या इलेक्शनाक हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. 8 कॅन्डिडेट आसात. रमेश गोपाळ वेलिंगकर BSc, B.Ed, LLB शिकलेलो आसा. आमी ट्रकाचेर आशिल्ले. ट्रकाचेर येता सर. जेन्ना सांगे मतदारसंघाक फर्स्ट टायम LLB शिकलेलो भितर सरला 60 वर्सांनी, तेन्ना जे 60 वर्सांक जे ह्या सांगे मतदारसंघाचो इतलो खजाना लुटून व्हेल्लो आसा, इतले रेवेन्यू जनरेट जाल्लो आसा, तो परत हांगा आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्यो फॅसिलिटी नियर बाय आमचे सांगे मतदारसंघाक कांयच ना, अजिबात ना. इतर मतदारसंघां आमी त्यो सवलती घेतात, तेन्ना हे ट्रकान सगळ्यो सवलती हाडपा खातीर म्हाका ट्रक मेळ्ळा. ट्रकान सवलती परत हाडपा? हय, न्याय यूज करून हाडटलो. लुटला म्हणजे कशें तें? लुटला म्हणल्यार कशें, व्हेलां तेका परत तेजो हांगा कितें लुटलें तें सांगा मातशें. मायनींग खजानो लुटलो. मायनींग खजाना व्हेलो. सरकारान मायनींग खजाना व्हेल्या नंतर तेजे हांगा परते परतावा म्हणटा पळय तो, हांगा कॉलेजी, हांगा मेडिकल हॉस्पिटलां, हांगा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, हांगा बरें स्टेडियम बीन, हांगा 7 पंचायती आसात. उगे, नेत्रावळी, वाडे, भाटी, पिल्ला कावरे, रिवण आनी हांगा आसा ती एक म्युनिसिपालिटी, सांगे म्युनिसिपालिटी. ह्या संघाक उदकाचो रिसोर्स इतलो आसा. एग्रीकल्चर हांगा भरलेलें आसा. नाल्लाच्यो, सुपाऱ्याच्यो, काजूच्यो बागायती आसा. ह्यो हांगचो आमचो प्रॉडक्ट जालो तो आमी हे मतदारसंघा साकून दुसरे मतदारसंघाक वचून विकतात. तेन्ना हांगा ट्रेडींग सेंटर आसा ती जावपाक जाय आशिल्ली प्रत्येक पंचायतीक. ओके, सो हांगाची उदरगत जावना म्हणटा तुमी, म्हणून आपूण उबो रावला, आपूण आयल्या विकास करतलो. गेले 30 वर्सां हांव LIC माध्यमांतल्यान एजंट म्हणून काम करता. एजंट म्हणून काम करता आसतना, भोंवता आसतना हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक लोकां कडेन हांव वावरलो. तेजे म्हणटा इंटरेक्शन जालें. तेन्ना ह्यो डिफिकल्टी म्हाजे फुड्यान येयल्यो. हे डिफिकल्टी येता आसतना हांवें चिंतलें, जेन्ना म्हाका इतलें विजन, इंट्रस्ट आनी एड्युकेशन आसतना म्हाका लोकांनी खूब बीन फुडें सरपा सत्रांकूच सांगलें. जेन्ना हांवें चिंतलें खरेंच रायट टायम आसा आनी म्हाका इंट्रस्ट आसा, विजन आसा, डेडिकेशन आसा आनी हांव करतलो म्हणून म्हाका आसा. आनी एका एनालायज स्टडी करून हांव परतें हें हाडटलो. हे ट्रकान हितूंक इल्लो दुबाव ना. ट्रकान परत हाडटले. सिंबॉलीक ट्रक तुमचो तो? सिंबॉलीक ट्रकान परत म्हणजे हांगा तो विकास जो जालो ना तो ट्रकान घालून परत हाडटलो. तो हांगा ट्रकान भरून विकास परत हाडटलो. तो हांगा प्रॅक्टिकली घडयतलो. प्रॅक्टिकली घडतलो. जे 7 पंचायतीक जे पळय कितें जाय ते स्टेडियम धरून, मिनी स्टेडियम, जे जीम धरून, जे लायब्ररी धरून, हे सगळे प्रत्येक पंचायती घडोवपा आसा. प्रत्येक पंचायती एक एम्ब्युलन्साची गरज आसा. कित्याक सांगे मतदारसंघ इतलो व्हडलो आसा. प्रसाद गांवकारा कडेन उलयले आमी. तो म्हणटा आपणे 7 एम्ब्युलन्सी घातल्या म्हणटा, आपल्या बॉल्सांतल्यान घालून घातल्या म्हणटा. आमकां गव्हर्मेंटाचो आमचो सांगे मतदारसंघाचो इतलो रेवेन्यू जनरेट जाल्लो आसा, गेल्लो आसा, जो तर 40 कॉन्स्टिट्युन्सी भितर नंबर 1 आसा. हितून भितर आमकां बॉल्सांतली घालपाची कांयच गरज ना. आसा काय ना एम्ब्युलन्सी? म्हणून सद्या एम्ब्युलन्सी आमकां सद्या 1-2 दिश्टी पडटा. एक दिश्टी पडटात नेत्रावळीच्यान, एक सायडी हांगा दिसतात आनी प्रायवेट कोणाली दिश्टी पडटात एक, पूण तशें सगळे कडेन ना, पूण एक दिश्टी पडटा. तुमी ते एम्ब्युलन्सी घालतले म्हणटा? प्रत्येक म्हाज्या आसपाकूच जाय आनी म्हाका वेल स्टँडर्ड हॉस्पिटल जाय, जेणे करून ते गायनेक, कार्डियक सगळं केलें म्हणटा तो हॉस्पिटल. हांगा हॉस्पिटलां आमच्या सांग्याक खंयच्या सुविधा कांय ना. नेत्रावळी वेळणे गांव हो इतलो जवळ जवळ 30 किलोमिटर सावड्डेच्यान पयस आसा. थंयच्यान म्हाजे स्वता गाडयेंतल्यान LICच्या बिझनेस भोंवता आसतना वाटेर डेलिव्हरी जाल्ल्यो म्हाजे कडेन जेन्युइन एग्जाम्पल आसात.
गार्डियक आसा पेशंट सुरगोरचे हाडटा आसतना वाटेर मेल्लो आसा हें ताजें उदाहरण म्हाजे कडेन आसा. ही जेन्युइन एग्जाम्पलां लोकां कडेन हांव भोगलेलीं आसा, पळयल्लीं आसा, अनुभवलीं आसा आनी ती प्रॅक्टिकली घेवन म्हाजें विजन, म्हाजी इंट्रस्ट घेवन लोक जाल्यार डिसायड करतले म्हाका न्याय शिकलेल्या मनशाक 60 वर्सांनी भितर सरलो आसा ते मत मारतले, ना जाल्यार ह्या ट्रकाचेर मत मारले जाल्यार ते फाटलें आस तशें भोगचें पडटलें. जशें एकटें जनरेशन जर तर बऱ्या जाग्यार पावपाक जाय जाल्यार होच रायट टायम आसा, नाल्यार ही पॉलिटिकल बिजनेस, घराणीशाही, हुकुमशाही कॅरी उरतली. लोकशाही दिती दवरता जाल्यार म्हाका हितून भितर न्याय घेवन भितर वचपाची गरज आसा आनी सगळ्या कॅथलीक हिंदू भावांनी हेजेर सगळ्या मुस्लीम भावांनी वोट करपाची अत्यंत गरज आसा. पयलो इंटरव्यू पळयल्लो आमीच केल्लो तुमचो, हय आतां दुसरो. तूं मातशें चड फायर्ड अप दिसता, सामकें भाशण जोश आयिल्ल्या भशेन दिसता तुमच्या उलोवप्यान. व्हेरी रायट. कित्या खातीर म्हणटा, आतां पयलीं हांव 9 म्हयने जाले ओ 10 म्हयने चलता हांव डोर टू डोर भोंवता. आतां हांव जेन्ना म्हागेलो मॅनिफेस्टो घेवन हांवें पयलीं डिस्ट्रिब्यूट केलो, जेन्ना चीन घेवन गेलो प्रत्येक घरां जवळ जवळ 60% हांवें एरिया कवर केली आसा. 5 दिसां भितर म्हाजी टीम आसा पळय ती सामकी म्हाजे भशेन डेडिकेटेड आसा. जेन्ना ते चिन्ह घेवन येले तेन्ना म्हाका 99% रिस्पॉन्स मेळ्ळो. चेंज जाय, न्याय शिकलो मनीस जाय. फर्स्ट टायम सांगे मतदारसंघाक मेळ्ळा आनी लोकांनी मायंड पॉझिटिव्ह म्हाज्या एटिट्यूड पॉझिटिव्ह रिएक्शन आसा. चेंज जाय, दुबाव ना आनी शिकलेलो आनी मनीस जाय शिकलेलो मनीस जाय. म्हणून तुमी हांगा घातलेच ते BSc B.Ed LLB. जो पर्यंत म्हागेले जे पळय करेक्ट मेहनतीन गोंया कॉलेजींनी रामनाथ कार्य कॉलेज ऑफ लॉ शिकलो, पार्वती चौगुले कॉलेज BSc शिकलो, B.Ed केलें. हें जेन्ना प्रॅक्टिकली शिकता, जेन्ना म्हाज्या ब्लडाक हें भितर आसा तेन्ना म्हाका भिवपाची कांय गरज ना. हांव कितें तरी म्हाजें कशें घर बारीक आसा, घरा कसो हांव म्हागेल्या बायले भुरग्यांक कसो सांबाळटा तशें सांगे मतदारसंघ म्हागे 7 पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी म्हागेलें घर. हे घराक सरकारान आमचेर अन्याय केल्लो आसा आनी आमचे जे गेले 60 वर्सां जे आमचे लोक जावन गेले, पंच जावन गेले, सरपंच जावन गेले, रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन गेले आनी बाकीचे बरे बरे फुडारी जावन गेले, त्या दोळ्यांनी पळयत रावले आनी तांकां लागून आमचें जनरेशन सफर जालां. हें लॉट ऑफ फॅसिलिटी नियर बाय. सो आतां सांगे मतदारसंघ तुमी अविकसीत मतदारसंघ म्हणटा. डेफिनेटली नो, कित्याक आमचो इतलो खजानो आसा त्या लेवलार पावपाक जाय आशिल्लो. बाजारांनी खजानो तुमगे 12 पासून कमी जाला, 12 पासून कमी जालो, 18 पासून सोंपलो. कांय हांगा खाणी चलना, मायनी चलना. हय एकदम बरोबर. 12 पासून हांगा मायनींग बंद जाल्यो आनी 12 पासून एक हांगा इगो आनी चॅलेंज भितर सरली. इगो आनी चॅलेंज, इगो अहंकार चॅलेंज ही भितर सरली पॉलिटिक्सांत आनी जेणे करून सांगे मतदारसंघाचो जो विकास आसा तो टोटली चेपन उरलो. ग्रावंड लेवलाचेर तर कांयच ना. हांव बारीकशें एक उदाहरण दितां. आमचे ज्यो 7 पंचायती आसात, उगे जावं नेत्रावळी, हे बारीक बारीक गांव आसा, दोंगराळ भागांनी भरलेलो आमचो, बारीक न्हंया व्हाळांनी भरलेलो, बारीक बारीक पुलां जाय पडटात. एक पूल हांगच्यान थंय क्रॉस करपाक इल्लोसो पूल 3 किलोमिटर डिस्टन्स अंतर जाता. असली कितली एग्जाम्पल आसा जेणे करून लोकांलो टायम आनी बाकीच्यो सवलती तांकां मेळटा. हे इतले नैसर्गीक मतदारसंघाक इतलो खजाना भरलेलो आसा. गोंयची राजधानी जावपाची खरें म्हणल्यार. हें भाशण आमी हाज्या पयलीं सुभाषाच्या तोंडांतल्यान आयकलें. तुमी उलयता तें आमी सुभाषान एसेंब्लीन केल्लें हें भाशण की आमचे कडेन नैसर्गीक खजानो आसा, इको टुरिजम हाडपा जाय. ताच्या नंतर आमी सेम भाशण प्रसादाच्या तोंडांतल्यान आयकलें की इको टुरिजम हाडपा जाय, आमचे कडेन खजानो आसा. आतां तुमी उलयता. आतां आमच्या मतदारसंघात जो पर्यंत बारीक बारीक लोकांक सवलती मेळना तो पर्यंत ह्या खजानाचो कांय उपयोग ना. म्हाजे प्रश्न एकूच, हाज्या पयलीं आनी कांय करूं नाका म्हणून सुभाषान आनी प्रसादान. आमकां तर कांय दिश्टी पडना. कांयच करूं ना. ते व्हडले लिस्टां प्रसाद म्हणटा आपूण इतलें इतलें केल्लें, आपूण लिस्ट दाखयता म्हणून. आमच्या मतदारसंघात तर ते कांय दिश्टी पडना. लोकांक मतदारसंघात सगळे आमचे आसा तांकां 7 पंचायती म्युनिसिपालिटी खबर आसा. जे पळय ओल्ड पोर्तुगीजान मारलेले पूल, ओल्ड बस स्टॉप सांग्या वयलो तसोच आसा. सुभाष दाखयता आपणें कितलें ब्युटिफिकेशन केलें, खंयची दत्त गुफा ब्युटिफिकेशन, हें याद जाता म्हाका. मागीर बुडबुड्याची तळी ब्युटिफिकेशन जालें. हे सगळें तुमी म्हणटा की काम न जावना, काय जाला पुणून मना सारकें जावना. ब्युटिफिकेशन हें ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपा सारकें न्ही. जे ब्युटिफिकेशन दिलें म्हणल्यार भुरग्यांक ह्यांक आतां जवळ 800-900 सुमार पदवीधर हांगा आसात आनी दुसरे कोर्सीस केल्ले आसात.
जेन्ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जे ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपा सारकें जे आमचो खजाना रिसोर्स आसून सुद्दां ते हांगा प्रोजेक्ट हाडपा जाय आशिल्ले बारीक बारीक सपोज दवरया आतां बागायतीचे आसा बागायतीचे प्रोसेसींग इंडस्ट्री हांगा जावपा जाय आशिल्लें नाल्ल सुपारीचे हेंचे जेणे करून ह्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट कितें जातलो आशिल्लो जेणे करून आमचे बारीक बारीक पेटी बिजनेस आसा सांगे 7 पंचायतींनी आनी आमच्या सांगे मतदारसंघाक तेन्ना बारीक बारीक लोक चलता धंदे करता तांकां हे प्रोजेक्ट येयले कारणान तेंचे धंदे बरे सुरळीत चलता आशिल्ले आमचेच मतदारसंघातले लोक इतर मतदारसंघाक वचून थंय आपलो इन्वेस्टमेंट थंय जाता आनी आमच्या लोकांले बारीक बारीक बिजनेस आसा ती सगळी थंड पडलेली तुमी आतां हांगा क्रिएटिंग जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन वेरियस नो डाउट सेटअप ऑफ एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज येस एग्रो बेस्ड हांगाच जाल्ले गजाल हांगाच प्रोसेस करून विकतले हय इम्प्रुवमेंट इन हेल्थ केअर फेसिलिटी Yes, now तुमी सांग्याचेर म्हणटाय येस टोटल आमगे सांगे म्हणटे म्युनिसिपालिटी कडेक आसा 7 पंचायती अशी ते पयस आशिल्ल्या कारणान आमकां ते इन बिटवीन खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल वेल मेंटेन जीएमसी सारके जावपाक जाय खंयचे घटनेक बरयलां कॉन्स्टिट्युशनाक बरयलां कितें म्हाका एकट्या मनशान क्वेश्चन केलो हॉस्पिटल जावपाक जाय म्हणटा तूं कशें हाडटलो काय म्हणपाक लागलो तेन्ना हांवें ताका प्रश्न केलो खंयचे कॉन्स्टिट्युशनाक बरयलां घटनेक बरयलां कायद्याक बरयलां कितें हॉस्पिटल जावपाक जायना हांगा कितें एअरपोर्ट जावपाक जायना हांगा कितें आनी कितें प्रोजेक्ट जावपाक जायना तुमकां एअरपोर्ट बी जाय सांग्या डेफिनेटली टायम येयल्यार फुडलें हे बारीक बारीक काम केलें नंतर फुडलें बी जावपाक शकता एअरपोर्ट सांग्याचेर घालना तुमी हांगा म्हणून ना हांव घालूना जो पर्यंत बारीक लोकांनी ग्रावंड लेवलाली कामां पयलीं जावपाक जाय तेन्नाच तो फुडलो प्रश्न येतलो पयलो उमेदवार जो सांग्यार आतां एअरपोर्ट मागता आनी दुसरो प्रश्न आसा हांगा आमचो सेंट्रलाक मायनींग ओर इतलो गेल्लो आसा जेणे करून आमकां सेंट्रलांतल्यान मायनींग ओर व्हेल्लो त्या कारणान आमकां हांगच्यान रेल्वे डॉमेस्टीक जी सावड्डेच्यान नेत्रावळी वचपा सारकी सुद्दां अरेंजमेंट आमकां मागपाचो हक्क आसा आमकां ताचो फंडामेंटल रायट आमकां तेणी हें करपाक जाय कितें आमचे सांगे भागांतल्यान सांग्या रेल्वे एअरपोर्ट येस इन फुडलो प्रोजेक्ट मागेलो मोठे चिंतता तुमी वो ग्रावंड लेवलाचे म्हाजे प्रोजेक्ट पयलीं जावपाक जाय म्हाजे सगळे सांगे 7 पंचायतीची लोक वेल स्टँडर्ड इकॉनॉमिकली डेवलप जावपाक जाय बारीक बारीक हे कामांतल्यान हे बारीक बारीक आमचो ITI तुका सेंटर हांगा जावपाक जाय बारीक बारीक कुर्स्या सेंटर हांगा भुरग्यांलो टायम सकाळी बार सांजचो वेस्ट जाता पयलीं पयलीं तशेंच आसा तें जावपाक जायना आनी एग्रोबेज प्रोसेसींग प्रोडक्ट रिसोर्स आमचे कडेन आसा वॉटर रिसोर्स येदे व्हडले डॅम आसा दुसरे मतदारसंघात तेजे फेसिलिटी वयतात आमकां कांय मेळना तेन्ना रिसोर्साचो सगळ्याक पेपर इंडस्ट्री घालपाक जाता एग्रोबी प्रोसेसींग इंडस्ट्री घालपाक जाता हांगा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करपाचे ऑनलायन हांगा म्हणटा लोक म्हणटा मातशे भितर गेल्यार रेंज मेळना अजिबात रेंज मेळना तो एक प्रॉमिस काय करना हातून मॅनिफेस्टोन दिसना तुमच्या तुमकां बरोबर नाका आसा दिसता तो जेन्ना हांवें पर्पजली तो दिलना पर्पजली दिवना दिलना तितून कारण आसा तितून भितर कितें आसा आतां मनशाक नेसेसिटी म्हण आसतात नेसेसिटी लायट रस्ते अशे गोवोरमेंटा बेजीचेर आनी वॉटर हे नेसेसिटी म्हणटात आतां नेट हे नेसेसिटी येयला तशेंच आमचे स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स फेसिलिटी इतर मतदारसंघात पळय आसा तेज्या पेक्षा नेटाची नेसेसिटी हांगा घालूना म्हणून नेसेसिटी ओके आतां लोकां फुड्याक हांव मांडटा ती नेसेसिटी गरज आसा आतां मानतले हय हय दुबाव ना नेसेसिटी पयलींच्या आमदारा भशेन इंटरनेट ना हें ना तेन्ना चलता लोकांक अशें ना 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 शिशी अत्यंत ही नेसेसिटी हितून येता नेसेसिटी येता सामकी नेसेसिटी हातून एक ऍड करचो पडलो इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऍड करपा पडलें आनी आतां आमी इंटरव्यू म्हाका दिसता मॅनिफेस्टो पयलीं घेवपाक जाय आशिल्ली तशें कांय ना तें तो ऑटोमॅटीक थोडे जेन्युन क्वेश्चन्स आसा ते जेन्ना येतात आनी ते मांडना म्हणटा कामी ना लोकांक त्यो नेसेसिटी वडांक येता ते ओके आतां राजकारणाचेर उलोवया इतले जाण उबे रावल्या भितर आतां सावित्री उबी रावली इंडिपेंडंट सुभाष उबो रावला म्हाका दिसता अभिजीत देसाय आम आदमी पार्टीचेर रावला TMCचेर राखी रावला हय सो इंडिपेंडंट तुमी दोग जाण आसा काँग्रेसीचो ऑफकोर्स प्रसाद आसा हय तुमी निवडून येतलेशें दिसता अशें पळयत जाल्यार बलाढ्य उमेदवार शें दिसता की कोण तरी पयलींचो आमदार कोण तरी फाटले फावटी इलेक्शन लडलेलो डेप्युटी CMची बायल कोण तरी पयलीं इलेक्शन लडलेलो पयलीं आतां सिटींग MLA हाज्या मदीं लोक रमेश वेलिंगकराक मतां मारतले सांगे मतदारसंघात 60 वर्सांनी कायदो शिकलेलो भुरगो मेळ्ळा कायदो शिकलेलो कॅन्डिडेट मेळ्ळा 8 कॅन्डिडेट आला तितून भितर हायस्ट एड्युकेशन मागेलें आसा BSc B.Ed LLB तेन्ना राखी म्हाका दिसता MSc केला काय MA केला तें म्हाका खबर ना म्हाजें एड्युकेशन BSc B.Ed LLB तुमी लॉ केल्लो तुमी आसा लॉ केला कायदो सांगपी आनी जाणा जावपी तुमी आसा दुबाव ना तेन्ना लोक तेजे अभ्यास करतले हो एक म्हाका प्लस पॉयंट आसा
सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट इज 30 इयर्स हांवें आमच्या मतदारसंघात LICचे बिझनेस केला. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आनी इतर सगळे समाजा लोकां कडेन म्हाजो परिचय आसा, कॉन्टॅक्ट आसा, जेणे करून 30 वर्सांची सर्वीस ही फकाणाची न्ही. तितून भितर सोशल सर्विसी पार्ट जाले, बारीक बारीक सर्वीस हांव मोठी मोठी केली ना म्हणना, तेच म्हाका मोठी आसा. लोकां भितर काळजांक जागो आसा. काळजांक जागो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. तकल्यांक आसले विसरून गेल्ले आसता. हे म्हागेली पर्संटेज 40 आसा. सांगे मतदारसंघात म्हागेले 5000 वोटर आसात, जेणे करून कितल्या लोकांची पॉलिसी मॅच्युअर पॉलिसी कितल्यो केल्या तुम्ही? 5000. 5000 पॉलिसी ह्या 5000 कस्टमर हे फावटी तुम्ही सांगता आपल्या पॉलिसी दिल्या आता मतय दी म्हणून. सदांच खंयचोच जेन्ना फिल्डां वयता आसतना सेकंड ऑपॉर्च्युनिटी एक आसता. सेकंड आसता तुका ते क्वॉलिटी आसता की ती सगळं ऑटोमॅटीक क्रिएट जाता. तुमचे पॉलिसीवाले तुमकां मत मारतले तुमकां दिसता 100% लोक. पॉलिसीवाले ते एक म्हाका एडिशन पॉयंट म्हाका एडिशनल पॉयंट एडिशनल पॉयंट म्हाका वचपाक तो सब्जेक्ट घेवन वचपाक म्हाका व्हेरी इजी. म्हणजे लोकांक तुमकां वळख करून दिवपाची गरज ना. लोक अजिबात तुमकां गरज वळखता. ना, अजिबात गरज ना. तुमकांय लोकांचे खबर आसा. लोकांची खबर आसा, ईच आनी घराची सुद्दां खबर आसा. हय, पॉलिसी करतना सगळे विचारतात न्ही. हय, सगळे हिस्ट्री घेतात. अशें 5000 लोकांची सगळी हिस्ट्री खबर आसा तुमकां. डेफिनेटली दुबाव ना. हितून भितर तांकां तुमचेर विश्वास आसा. पूर्ण विश्वास आसा. जेणी पॉलिसी दिल्या म्हणजे विश्वासान पॉलिसी तुमचे कडेन दिल्या तर विश्वासान मतय दितलो अशें. 20 वर्साची पॉलिसी मॅच्युअर जावन परतो मॅच्युअर जाल्लो मनीस म्हाजे फुडें येता, बाबा हो पयसो आतां म्हाका परतो दुसरी पॉलिसी घाल, तेन्ना तुमी विचार करात. तेन्ना सांगे मतदारा कडेन हांव मागणी करता, विचार करात कितलो प्रामाणीकपणान डेडिकेशनान सर्वीस दिली ती. सो प्रामाणीकपणा हो तुमचो आतां हॉलमार्क सद्या. हॉनेस्ट पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्सांक हॉनेस्टी जाय, डेडिकेशन जाय, एक्टिवनेस जाय, एनालायज करपाक जाय. कोण आमदारात त्यांनी स्टडी करपाक जाय आनी विजन जाय आनी ड्रिमींग जाय आनी ते प्रॅक्टिकली प्रॅक्टिसींग घालपाक जाय. पण तुमी आतां आयले जाल्यार फाल्यां तुमी फाटल्या फावटी भाजपाक संस्कारी पक्ष म्हणिल्लो. आतां तुमी आयले आनी भाजपाक जर गरज पडली, हायपोथेटिकल क्वेश्चन, जाल्यार तुमी संस्कारी पक्षाक सपोर्ट करतले सरकार करपाक? हांव मागे हो आतां मागे जे मत लोकांनी म्हाका निवडून हाडल्या मनशा कडेन पयलो प्रश्न घालचो पडटलो. तेन्ना आनी टायम नासता. ना, टायम आसा. हांवें ऑलरेडी टीम सेट केल्ली आसा. तुमचो आमदार टायम काडलो आनी भायर उरलो. ना, म्हाजे हांवें ऑलरेडी टीम सेट केल्ली आसा. ते प्रत्येक पंचायतीचे मनीस चार ऑलरेडी सिलेक्ट केल्ले आसा. वॉट टू टेक इमिजिएट डिसिजन. बुधवंत करेक्ट एक्झॅक्टली. पंचायतीतले बुधवंत तुमी सिलेक्ट केले. प्रत्येक पंचायतीतले बुधवंत सिलेक्ट करून दवरले आसात आनी ते म्हाजे सारकेच कॉपरेटिव्ह आसा. फक्त फोन मारून मारपाचे 5 मिनटां डिसिजन. 5 मिनटां भितर 5 मिनटां डिसिजन. आमचो प्रसाद लेट पावलो म्हणून तो मंत्री जावना म्हणून कितें तरी जालें तेन्ना एक जाय आशिल्लें ते. तितून लॉट ऑफ रिजन आसा. म्हाका फाटलें जे कितें जालें तें गेल्लें गंगेला मेळालो, तितून वचपाना. आतां न्यू विजन मेळालो. तुमची जी कम्युनिटी आसा, तुमी यू बिलोंग टू वेळीप कम्युनिटी. एसटी कम्युनिटी. एसटी कम्युनिटी. ती कम्युनिटी तुमच्या फाटल्यान आसा आनी त्या कम्युनिटी खातीर तुमी हांगा कांयच बरयल्लें ना. जेन्ना हो जो मनीस सगळे कम्युनिटी हिंदू कॅथलीक समाजा खातीर काम करून घेवन वयता तेन्ना कम्युनिटी हो प्रश्न हाडना. हांगा म्हाका सगळे लोक सांगायचे 27,000 वोटर म्हाका इक्वल. म्हाका हांगा ते डेव्हलपमेंटा खातीर ते कांय लागना प्रश्न. ते डिस्क्रिमिनेशन म्हाका ना. पूण एसटी कम्युनिटीक ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो दिवपाचें काम आमदारान करचें पडटा. डेफिनेटली ज्यो फॅसिलिटी गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रोवायड केली आसा ते डेफिनेटली गेट. ते डेफिनेटली मेळोवन दितलो. तुमी बरोवना म्हणून थोड्यो खबरी बरोवपाक नासता, तेन्ना तेन्ना कळपाचें आसता. तुमी तांकां सांगलां आसतलें आपूण. डेफिनेटली सगळ्यो त्यो एक्सपोज केल्ले आसता. ओके. आनी लास्ट आतां फायट कोणा मदीं दिसता तुमकां सांग्याचें? सद्या हांव आतां हे चिन्ह घेवन जेन्ना पळय भोंवलो 60% कवर केल्लें आसा. तितून भितर म्हाका 40% वोटींग हें सेक्युअर्ड आसा. आतां भितर 40% वोटींग सेक्युअर्ड आसा. जाल तुमगे डेफिनेटली जिखलोच जालें ना. आनी फक्त आनी म्हाका 5 दीस मेळटा ते आनी तितून भितर एडिशन करता. तितून फायट भितर हांव नंबर 1 प्लेसींग आसा. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे, लोकांच्या पॉझिटिव्ह एटिट्यूडा प्रमाणे, लोकांक जो पळय म्हाजो पॉझिटिविटी लोकां कडेन म्हाका मेळ्ळ्या ती पर्संटेज आसा. सो 40% प्लस 50-60% तुमीच काडटले म्हणटा तुमी मतां. सद्या लोक वेव आनी 5 दिसांनी तर अशी येतली लोकांक कितें आसा ती 50% क्रॉस जावपाक शकता. 50% क्रॉस जावपाक विथीन 2 days. विदीन 2 days. 2 days. अपील बी करपा आसा जाल्यार करा लोकांक, आपल्याक कित्याक मत मारा म्हणून. हरशीं आमी कोणा एलाव करना पूण तुमकां म्हणून करुया कारण तुमी इंडिपेंडंट आसा. ओके, आनी थँक्यू व्हेरी मच.
हांव रमेश गोपाळ वेलिंगकर BSc B.Ed LLB शिकलेलो आसा 30 वर्सां LICचो एजंट सगळे कम्युनिटी मदीं हिंदू मुस्लीम कॅथलीक इतर समाजा कडेन सगळ्या मेळ्ळेलो आसा तेंचे कडेन रिलेशन आसा आनी लोकां कडल्यान म्हाका कळलेलें आसा आनी अनुभवलें आसा भोगलेलें आसा तेन्ना हांव तुमकां सांग्याच्या ह्या पवित्र भुमीक आमचे सगळे कॅथलीक भावाले देव हिंदू भावाले देव मुस्लीम भावाले देव तुमकां सगळ्या कडेन बरें आरोग्य दिवंक मागता बरी बुद्धी दिवंक मागता आनी आमी तुमचे वडीलधारे बंधू भगिनी आनी खास करून तरुण पिढी कडेन मागता हे बदला खातीर तुमी सपोर्ट करात हो बदल ही करपा खातीर तुमचे अथंत हे ट्रकाचेर मत मारपाची गरज आसा नाल्यार ही घराणेशाही हुकुमशाही आनी ही पयशांचो राजकारणाचो धंदो बंद करीन जाल्यार तुमी सफर जावचे पडटले हरशींच आमी सांगेचे मतदार आसा ते सफर जाल्ले आसात कित्याक इतलो आमचो खजाना हांगा आशिल्ल्या कारणान आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सवलती आमच्या भुरग्यांक कांयच ना त्यो हाडून मेळोवपा खातीर हो न्याय शिकलेलो रमेश गोपाळ वेलिंगकर ट्रक घेवन तुमच्या दारांत येयल्लो आसा तुमच्या सांगे मतदारसंघाक येयल्लो आसा म्हाज्या घराक हो बदल करपा खातीर आनी एसेंब्लीक मांडपा खातीर न्याय मेळोवपा खातीर फुडें सरलो आसा आनी तुमी म्हाका इलेक्ट दिले नंतर जर तरी कमी कसलीं कामां जालें ना हांगा सावळी धरणाचेर किंवा आनी खंय हेजें एजिटेशन करपाक तयार आसतलो इतली दुबाव ना म्हाजो वेळ म्हाजी 5 वर्सां फुडलीं तन मन धन तुमचे खातीर वापरून हांव सगळे हे करतलो हितून इल्लो दुबाव ना ओके देव बरें करूं आनी हे केल्यार इलेक्शन कमिशन मागीर चार्ज करपाक लागतले तुमकां जय सांगे जय सांगे ओके जय सांगे ओके देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून ऑल द बेस्ट तुमी लोकांक ट्रकाचेर मतां मारची अशी तुमी सगळ्यांक सांगीत पावता बरोबर सांगेच्या विकासा खातीर हय सांगेच्या विकासा खातीर म्हणटा ते आपूण उबे रावल्ला आसा आनी ट्रकाचेर मतां मारची इतले वर्सां हांगच्यान जे धन व्हेलें ते परत सांग्या हाडून सांगेचो विकास घडोवचो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड प्रोसेसींग इंडस्ट्रीज परत सांग्यार सुरू करपा खातीर आनी हांगा जी नैसर्ग संपन्न सुविधा निसर्ग संपन्न पर्यावरणाचे जो आमचो हांगा आशिर्वाद आसा त्या आशिर्वादाचो फायदो घेवन हांगा सगळ्यांचें जीवन सुखमय करपा खातीर आपल्याक 5 वर्सां खातीर निवडून दिवचो आनी आपूण अवेलेबल आसतलो जाल्यार गरज पडल्यार धरणा खातीर आपूण हाजेर बसतलो स्ट्रायकाचेर बसतलो लोकां मदीं आसतलो देव बरें डिवोटेड सारको देव बरें करूं थँक्यू तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Our production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabalin.com. Keep watching.